हांव सकाळ फुडें 4:30 येतालें तेदो हांवें तेगे शॉप ओपन आहा तें चोयलें आनी हांव टर्न मारून परतून येयलें थिंगसो हांवें तेका फ्रांसका फोन मारलो तुगे शॉप ओपन आहा मू आनी तो येवपासून हांव हिंग रावलें तर तो धांवलो कोण आसलो तो सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हें म्हगेलें भावाचें शॉप फ्रांसकाचें आनी तेका 2 शॉप आहा एक रसापाली स्पोर्ट्स क्लब आनी दुसरो एक टेलर आहलो तो आतां ना संपलो तो सो तेजें शॉप आतां भावान म्हाका फोन केलो 5 सुमार आनी म्हणपाक लागलो आपल्याक शॉपाचेर येयलो आपल्याक कोणें फोन करून सांगला आपल्याक शॉप चोलो मागीर आमी येयले हिंगा आमी येयले जाल्यार पळयलें जाल्यार हें सगळें एक अवचितीचें म्हणजे तेगे लॉक कातून ना तें सायडी तें सारकें निकळ्यान काडलां सो हितून कितें दिसता किंवा एकलो चोर न्हू हे एक दोग तीग जाण पूण आसपाक जाय कित्याक तेजो सामान वयलां किंवा एक सिगरा पॅकेट पळोवंक मेळ्ळो सो हें सगळें जालां ते भाशेन म्हणजे हे आमचे लोकल न्हू कित्याक आमकां अशें दिसता कित्याक हें दुसरें शॉप आहा पयलीं स्टार्टींग आहा तें कितले वर्सां जालें बंद आहा आनी सगळें खबर आहा तितून कांय ना सो हें काम सगळें मायग्रंटांक ते मायग्रंट जेन्ना हे रस्त्याचेर भोंवताय रात दीस तांकां कोण विचारना तेंचें कांय वेरिफिकेशन ना सो हेजेर आतां हें जालां कितें आनी मुखार जावपा नाका देखून आतां केसा येयल्लो पंचनामा करपाक वेल्लीचो सो ताका हांवें सांगलां की आमी एक टायमार कितें केलें आमी जायते युथां तयार केल्ले आनी जेन्ना रातीचे हे कोण 12 एका भोंवताय तांकां आमी पुलिशे फोन करून आपयताले आनी तांचें वेरिफिकेशन करून पळयताले आतांय तशेंच आमचे जायते बस स्टॉप आहाय तितून हे मायग्रंट येताय न्हिदताय आमी चुरचूर येप मगो अशें म्हणून आमी ओदें रावताले पूण आतां आमी ते पुलिशे सांगलां जे मायग्रंट ते न्हिदोले आमी तुमकां कॉल करतले आनी तुमी हे तेंगेलें वेरिफिकेशन करात नाजाल्यार तें व्हरून तुमगे वेर्ना पुलीस स्टेशनाक आमी बस स्टॉपाचेर हिंगा थिंगा न्हिदोन दिसता कित्याक हें चड जालां आतां हें तर इतलें बेगीन आनी आमी देबर कर म्हणटाय जेन्ना आमची गांवची भयणी येवदान वयताली तेन्ही तें राती पळयलें सकाळीं ती मडगांवची वयताली तें पळयलें आनी भावा आमच्या फोन केलो आनी कोण जाल्यार म्हणटालो हें म्हाका कित्याक पडलां शी दे हॅव टेकन म्हणजे बरें हें घेयलो तेणी जबाबदारी घेतली आमी काडटना तांकांय देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी भाव फोन करून सांगलें आनी भाव रोखडो येयलो आनी हें आमकां दिसपडा तशें आज हिंगा जालां सो हाल आनी खूंय जातालें सो आमकां हें एवॉयड करपाक एज अ सोशल वर्कर हांव म्हाका कितें जाता तें स्टेप घेतलो आनी पुलिसेकूय कोऑपरेशन दितलो की म्हणजे ताका सपोर्ट करपाक तेंच्या पेट्रोलिंगाकूय तांकां हेल्प करपाक असो आमी आतां हे सगळे युथांनी आमी गांवच्यांनी एक विचार काडला की रातचे आनी हे मायग्रंट भोंवताय तांकां आयडेंटिफाय करपाक आनी तेंचें वेरिफिकेशन करपाक आनी आतां लोकांक भाड्यान बी दवरलो आहाय तेंचें वेरिफिकेशन जावपाक जाय तें आतां म्हाका दिसता जशें हांव पुलिसेक उलयतालो ते म्हणटा कितें थोडे 2 दिसां येताय 4 दिसां येताय आनी ते वेरिफिकेशन दिनाय ते म्हणटा आमी 2 दिसां येयले हाल वयतले सो आमकां तशें नाका तेंचें कितें तरी आयडेंटिफिकेशन उरपाक जाय सो हेंच आमचें हें आनी तुमकां मिडिया तुमी येयले कवरेज घेयली आनी हें दुसरे कडेन जायना जावपाक तेच बरं येईल तेका आख्खें फोलो आलोलें सगळें आख्खें सगळें काळो दोनी मागीर सायडीन शॉप सगळें चॅक केलें जाल्यार सगळें आख्खें फोलो आहा मागीर पुलीस येवन बी सगळें घाल म्हणटा मेडिकल टिमीन फ्रांसीस डिसोजा गालसांव पाली म्हाका सकाळीं 4:30 वरांचेर एक फोन येयलो तुगे शॉपार कोण आसा म्हणून जरी तर मुगे शेजाऱ्याक घेवन हांव रोखडो धांवन येयल्यार मुगे शॉप ओपन आसलेलो मुगे कॅश वयली थोडे आसलेले ते आनी गुड्स वयलो एपार आनी सायडीन दोनी शॉप आसलेली ती बी फोडले लॉक काडले एकल्याचे सारकें ओपन केला आनी मुगे डॉक्युमेंट आसलेले थिंगा आतां हांव नोको मुगे डॉक्युमेंट केसो मुगे घराचे डॉक्युमेंट आसता हिंगा मुगे शॉपाचे आसता लायसन्स आसता आतां हांव नोको मुगे तकली सारकी ना खंय पडल्या येवं जाय मागीर पुलीस रिपोर्ट दिला मुगे स्टेशन जाला म्हणून ते इन्क्वायरी करून गेले हेजे उपरांत मुगे डॉक्युमेंट कितले ते सांगतलो